25 जानेवारी अंजुना हांगा एक रिपोर्ट जाल्लो. एक्सिडंट आसलो तो जस्टर रॉड्रिगीस हो केप्याचो भुरगो, तेजो सेल्फ एक्सिडंट हडफडे हांगा जाल्लो. सो कळोन येता की जेन्ना जस्टर रॉड्रिगीस हो हडफडच्यान अंजुना वाटेक तेजी आपली किया सेल्टोस कार ही घेवन तो वयतालो आनी तेजो स्टेरिंगावयलो कंट्रोल गेलो आनी सायडींतले जे माड आहा तेका ती आदळ्ळी आनी तेतून आदळ्ळी तेन्ना जस्टर हो सारको गंभीर जखमी आसलो म्हणून तेका आजिलोन ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तेका शिफ्ट केल्लो. पण डॉक्टरांनी तेका डिक्लेअर्ड डेड म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें. मात जेन्ना जस्टराचो एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना खंय तरी आतां फॅमिलीन क्लेम केला आनी दिसूनय येता एविडन्सा प्रमाणे की जस्टर जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो तेज्या कडेन कमीत कमी 8 ते 9 लाखाचे भांगार तेज्या आंगार आसले म्हणून. जेन्ना अशें म्हटलां तेंच्यांनी फॅमिलीन, जेन्ना फॅमिली तेजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावली तेन्ना तेंच्यांनी हॉस्पिटलांतल्या स्टाफान या पुलिसांनी तांकां फक्त एक सरपळी आनी एक मुदी दिली. पण बाकीचे तेज्या आंगार एक कोडो आसलो म्हणटा ते, वॉलेट आसले म्हणटा, मुदी आसले म्हणटा ते. सो ह्यो खंय गजाली, ह्यो ज्यो वस्तू आहा ती खंय गेली तेंकां हेंच्यांनी पुलिसां कडेन उतर मागलें. मात पुलिसा कडेन ते अंजुना पुलीस स्टेशनान येत रावताले इन्व्हेस्टिगेशना खातीर, बाबा हे आमचें भांगार गेलां तरी खंय. मात काल राती अंजुना पुलिसेन तेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केलें तेन्ना तांकां डावट आयलो की जो PCR जी रोबोट म्हणटा ती खंय पयलीं जो एक्सिडंट जाल्लो त्या एक्सिडंटार पयलो पावल्लो आनी तेज्या ड्रायव्हराचेर तांकां डावट येयला की जेन्ना तो स्पॉटार आसलो तेणेच काडला आसूंये म्हणून तेजेर आतां इन्व्हेस्टिगेट करतात आनी तेजेर आतां FIR घातला. मात फुडें इन्व्हेस्टिगेशनान आतां कळोन येयलें की अंजुना पुलिसेन जी रोबोट भोंवता ती पुलीस कंट्रोल रुमाची आसा म्हणून तांकां आतां ही केस धाडलेली आसा आनी ती आतां तेंचो PI आनी तेंचो DYSP आहा तो आतां इन्व्हेस्टिगेट करतलो आनी फायनल कितें तें डिसिजन तेका सस्पेंड करतले काय ना तें आमकां फुडें कळोन येतलें. साहिल नार्वेकर वांगडा हांव ओमकार फारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.